फिशिंग पण फिशिंग वर्षा प्रमाणे 1 जून ते 31 जुलै पर्यंत 2 महिने ब्रिडींग जावपाक ब्रिडींग टायम म्हणून वर्सात बंद दवरता कायद्या प्रमाणे आनी ह्याय आतां आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला की 1 जून ते 31 जुलै फिशिंग बॅन आसता न्हय आनी ज्यो बोटी भायर गेल्या तेंच्यांनी एक दीस जावं एक दीस बीन लेट जाता तेंच्यांनी तांकां पयलीं बरोवन दिवचें पडटा न्हय की आमची 31 तारीख आमचे 31 मेच्या उपरांत थंय उरली जाल्यार एक दीस बीन लेट येतली आनी बाकीची जेन्ना वायलेट करा तेन्ना कायद्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन घेता. बारीक बारीक रापणवाले बीन आसा न्ही तांकां बॅन ना ह्यो मेकनायज बोटी भायर वयता पळय तांकांच बॅन आसता आनी दर्या राफ्स आसता त्या टायमार म्हणजे ते बारीक बारीक तशें भायर वचना. पिरियड कितलो 1 जून ते 31 जुलै. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.